प्रमोद सावंत 28 वेळ गोयचो नवो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। सोपूतविधीच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हाजीर रावतले। काल प्रमोद सावंताचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केल्या उपरांत भाजपान राज्यपाला मुखार सरकार स्थापनाचो दावो केलो। काल सांजे भाजपाच्या विधिमंडळाची बसका जाली। निरीक्षक नरेंद्र सिंग तोमार आणि एल मुरुगन, भाजपा वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, गोय भाजप प्रभारी CT रवी हांचे यजमानके खाला बसका जाली। मुख्यमंत्री पदा खातीर नाव सुचोवचे अशें सांगले। अजापाची गजाल म्हटल्यार मुख्यमंत्री पदाच्या रेसीत आसलेल्या विश्वजीत राणेनच स्वता प्रमोद सावंताचे नाव सुचयले। सावंताच्या नावाक माविन गुदिनो, निलेश काब्राल, बाबूश मोन्सेरात आणि हेर आमदारांनी तेको दिलो। केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र सिंग तोमार हाणें म्हायती दिली। मुख्यमंत्र्याची घोषणा जातकच भाजपाचे सगळे आमदार राजभवनात वचपाक भायर सरले। राजभवनात वच्चे पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपले युती वांगडा मोगोपाचो सुदीन ढवळीकर आणि जीत आरोलकार तशेंच 3 अपक्ष आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, चंद्रकांत शेटये आणि आंतोन वाज हांची 5 स्टार हॉटेलात भेट घेतली। तांकां बरोबर घेवन भाजप सरकार घडयतली। भाजपाचो आंकडो 25चेर पाविल्ल्यान आतां सरकार भोवमतात आसा। 28वेर सोपूतविधी जातलो। मुख्यमंत्र्या सयत हेर आमदारांकय मंत्री म्हण सोपूत दितले। सोपूतविधी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार, विन्संट रोझारियो, श्याम चारी आणि इर्शाद शेख।